भुरग्यांक तुका जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आज देवाचें उतर आमकां लाभला माथ्यू वाचन 6 अध्याय 7 ते 15 वाक्या मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 7 to 15। त्या शिवाय तुम्ही मागताना अनुभवत्या बरी जायते बडबड नाकात। यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून ते चिंतात। तुम्ही तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा। तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव, तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, जशें आमचेर चुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी। आमकां ताळणेंत व्हरिनाका आनी खोट्यातावन आमकां राख। जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो। पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापय तुमचे गुन्यांव बक्षुचो ना। आज जेजून आमकां एक वर्ते मागणें शिकयलां। हे संवसारांत सगळे नावार्थीक मागणें म्हळ्यार जेजून शिकयलेलें मागणें आनी तो पुरो संगती आसात। एक बापा लागीं संपर्क आनी बापा लागीं प्रत्येक जावन सर्गीच्या बापा लागीं आमी मागचें। दुसरें आमचें जिवीत कशें पवित्र जावंक जेजू कडेन देवा कडेन मागचें। आनी तिसरें दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून मागचें। चवथें आमकां चुकलेल्या आमचेर कोण पुरा चुकलेल्यात तांकां बक्षूंक आमकां आपोवणें दिता। आनी पांचवें जावन आसा आमकां खोट्या स्पिरीत म्हळ्यार सैतानाच्या हातांतले राख म्हणून 5 संगती आमकां तो पळोवंक मेळटात। देखून आज आमी जेजू कडेन मागता आसतना हें मागणें हर एका दिसा आमी हर एक दिसा कांय 7-8 पटी तरी हें मागणें मागता आमी। एक तेर्स भेटयतानात आमी मागता जाल्यार 6 पटी आमच्या बापा म्हणटा आमी। पूण आमच्या जिवितांत आमी करची मागणी देवाक मानवचें बरी जायचें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तकांत। कित्याक तुमी जायते म्हणून यथेश्ट मागणें केल्यार देव आयकता म्हूण चिंतचें नाका। म्हळ्यार आमची मनां खंयगी काळजां खंयगी मागणें खंयगी 3 संगती आमच्या जिवितांत एके फावटी करतात। आमी घरांत रावन बसून मागता आसतना आमची मोत खंय अमेरिका आनी खंय आमची भुरगीं खंय आसात आमची भाव भयण खंय थंय वचून पावता। थंय वचून पावून फाटी येता। संवसार सगळे आमची मोत भोंवता पूण आमी मागण्यांत अली मागण्याक देव रेस्पॉन्स करिना म्हूण सांगता आसत। देखून अली मागणी जेजू आयकना। पूण भावार्थान आनी विश्वासान जेजू कडेन संपूर्ण जावन कनेक्ट जावन जर मागताय जाल्यार इल्लेशें मागणें केल्यार देव तुजें मागणें आयकता। ताच्या वर्तें कितें जायचें आमची जिणी देवाक मानवचें तसली जायचें। आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची सकत येवन पवित्र आत्म्या मारिफात आमी जेजू कडेन मागोवंक शिकचें। देखून पवित्र आत्मा आमकां मागोवंक शिकयता। आनी आपोस्तलांनी 3 संगती मात्र जेजू कडेन विचारलेल्यो। तेय संवसारी मनीस, तांकांय कुटुंब आसलें, तांकांय बायल भुरगीं आसलीं जाल्यार त्या संवसारी वस्तू विशयी कितेंच ती जेजू कडेन मागोवंक वचोनात। 3 संगत्यो मात्र मागोवंक, एक आमकां मागोवंक शिकय म्हणून ताणें विचारलें, दुसरें आमकां बाप दाखय म्हणून विचारलें आनी तिसरें आमचो भावार्थ सदय म्हणून विचारलें। 3 संगती मात बारीक गरजेच्यो। देखून जेजून क्लियर सांगलेलीं उतरां आसात। आज आमी मागता आसतना कशें मागता, आमचो भावार्थ खंय आसा। भावार्थान केल्लें मागणें देव आयकता म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत। देखून भावार्थान केल्लें मागणें देव इन्कार करिना म्हूण सांगता। देखून तुज्या हर एका घडीतांनी तो तुजे सांगत आसता, तुजे रावता। देखून हर एक आयचे हे विशेश मागणें जेजून शिकयलेलें अर्थ आमचो समजून काण घेवन हे आमी मागोवंक गेल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत परिवर्तन येतलें। आमच्या जिवितांत जर हेरां विशीं द्वेश दवरून म्हज्या भावा भयणींक हांव बक्षिनासतना, म्हज्या आवय बापायक हांव बक्षिनासतना, म्हज्या बायले भुरग्यांक हांव बक्षिनासतना जर हांव व्हडली मागणें करचें जाल्यार तें देव तें आयकोंक तो आयकना आनी तयली मागणी देवाक गरजी ना म्हूण सांगता। देखून आमच्या जिवितांत मागणी कसली जायचे।
तसली मागणी आमी करता आसतना आमी सत्राय करूंक जायजे. आमचे काळीज आमचें मन देवा थंय उबारून आमी मागणी केल्यार खंडीत जावन आमकां जिविताच्या वाटेन आमकां चलोवंक जाय. कृपा आदार सरस्पर देव आमकां दिता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयल्यार आमकां कळटा सेकंड कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 1 to 11 अशें सांगता. आनी तूं तिसरें वाक्य, पूण सरपण आपल्या कपटीपणाक एवेक नाडली तशें तुमची मनाय आड आलोचनांनी भरून पाड जातीत आनी क्रिस्तांतें सादे आनी समर्पित जिणेंत तुमी पयस सरच्यात म्हणून म्हाका भिरांत उठल्या. देखून आमी ह्या सैतानाची टॅम्पटेशन्स, ह्या सैतानाची पुरा वंदवणी कित्याक आमच्या जिवितांत येवन दोळ्यांची पुसलावणी जावंक पुरो, कुडीच्यो ओडण्यो जावंक पुरो, ह्या संवसाराची आशा आकांक्षा जावंक पुरो, ह्यो पुरो आसून आमी जर सांबाळचे विशयान 17 घेता, तुमी त्या समर्पित जिणेंत तुमी भायर वयशात. समर्पित जिणी सांडून देवाक समर्पण केल्ले जिणी तुमी सांडून खंय भायर वयशात म्हणून म्हाका भिरांत दिसता म्हणटा, भिरांत उठल्या म्हणटा. कित्याक कोणीय एकलो येवन आमी कितें परगट केल्लें आसा जेजे विशयांत आज ताचे बदलाक दुसऱ्यांत आनी एक संगती तुमकां परगट करचे जाल्यार ताचेर तुमी पातयेनी दवरची ना. पवित्र सभा आमकां जायतीं सतां शिकयल्यांत, जायतीं सतां आमच्या मोतीक हाडल्यांत आनी जायतीं शिकोवन आमी आयकता. देखून आमकां आज ह्या मागण्या विशयान चड आनी चड अभिरुची आसूं दी. आमचें जिवीत सगळें देवा थंय परिवर्तन जाल्लें आसूं दी आनी देवा सांगता जिवनची कृपा आदार आमकां फावो जावं दी म्हणून आज आमी मागया. आनी तेंच मागणें जेजून शिकयलेलें मागणें आमी सदांच म्हणून आमच्या जिवितांत बरेपण आमी मागया. आनी तेंच मागणें आमी परत परत म्हणटा आसतना ताची काकुळटानी कृपा आमच्या जिवितांत मेळों दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजू भाग्यवंती मरिया देवाचे माये आमा आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.